नमस्कार. आज कर्मास ब्युटिफिकेशन फाउंडेशनाचे काम करपाक लागून सगळे आमचे जमलेले आसा. तशेंच आमचे आमदार माननीय आमदार प्रवीण भाई आलेकर यांच्यानी हे केलेले आसा ते. आणि आमच्या मदीं सगळे आमचे मेंबर, पंच मेंबर, उपसरपंच तसे आमचे सगळे ग्रामस्थ आसा ते आता सर आमचे सगळे आमकां जी आमची कामां उरलेली आसा ते सगळे करून आमकां तेच्या फुडें दितली. आमच्या वजरी हे आमचे जॉयंट आसा पूल. सो आयज आमचे खरे नव्या वर्सान आमच्या आमदारान आयज हे खरे बरे कार्यक्रम एक बरो प्रोग्राम असो करून दाखयल्लो आसा. नव्या वर्साची नवी सुरवात जाल्लेली आसा आणि अशीच बाकीची उरलेली कामां आसा न्हू ती आमचे आमदार करून घेतले. आपले पंचायत वांगडी सरपंच पंच मेंबर तांकां सगळ्यांक घेवन ही कामां करून घेतले. ताका लागून हांव खरोखरच आमदारांक थँक्यू म्हणटा. तेंच्यांनी असोच आमकां सपोर्ट कर. 15 दीस आमकां ताणें आश्वासन दिल्लें आपूण खबराच करून दिता म्हणून उतरान तो येवन आयज तो सुरू करता म्हणून ताका चडांत चड जे बरें करूं म्हणटा. आमी दुसरे आमच्या पंचायतीक जावं वजरीची जावं चांदेल जावं आलोरना जायती आमची कामां पेंडींग आसा ती तो करून दिता म्हणून सांगा. त्या भरवशान त्याच आश्वासनान आमी रावन आयज तरमास ब्रिजाचे काम स्टार्ट करपा भाई येयल्लो आहा आणि सगळ्यात पयलीं भाईक थँक्स म्हणटा. आणि हे काम करपाक आमी थोडे दिसान करपाक सुरवात करतलीच. आणि फुडें आमची भाई आतां ही आनी भायली आहाय म्हाजे गणपती विसर्जनाचे आनी खूब गायल्ल्यो आहाय त्यो म्हाका भाई करून दितलो. आयज 3 ब्रिज आयज आमच्या फाउंडेशन स्टोन केल्ले आसा आणि 3 ब्रिज आसा ते 2 एक आमच्या धारगळी हा हायवेक आनी तसोच आमच्या हांगासर आसा आमच्या परसवाड्या आसा. तशेंच आयज आमी चांदेला हो ब्रिज खूब वर्सां आहली लोकांचो डिमांड तोय बी आयज आमचो स्टार्ट केल्लो आसा. तें बी काम तशें खुबशीं कामां स्टार्ट केल्ली आसा. तशेंच आमच्या वांगडा आसा आमच्या इब्राहिमपूरचे सरपंच आसा तांकांय तशें आश्वासन दिल्लें आसा जे तेंचे हांगकडचे स्कूल ते स्कुलाचे बी आनी म्हाका दिसता आनी 15 दिसां भितर तेजे फाउंडेशन स्टोन तेजोय बी जातलो. हांव आश्वासनां फोटींग दिना. जे पळय कितें कामां करूंक जाय ती 100% करून दिता लोकांक आणि जे पळय उतर दिल्ले आहा ते हांव पावून लोकांक कामां करून दिता. अशीच म्हाजी कामां आसतली पेडण्यांक लागून जे लोकांक कितें गरज आहा पळय ती सदांच ती कामां पयलीं जातली. ताका लागून आयज सगळ्यांचो लोकांचो असो साथ आसता. सगळ्यांनी जे मेंबर्स तशेंच आमचे सरपंच तशेंच आमचे म्युनिसिपालिटी हे सगळे जाण एके साथ रावन एके जुटेन आनी सगळे वांगडा रावत जाल्यार हे डिवेलप जावंक शकता. तशेंच आमच्या लोकांनी जर सपोर्ट दीत जाल्यार लोकांची बारीक हे आसता समस्या आसता. जेन्ना पळय रोड करता तेन्ना लोकांनी आपल्या ताका साथ दिवची खूब गरज आसता. जेन्ना लोकांची इल्लीशी प्रॉपर्टी गेली जाल्यार एकदांच ते डिवेलप जावन वयता. ताका लागून लोकांनी खंयसर मदें आड अडचण